नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया साबुदाण्याचे थालीपीठ। थालीपीठ करपाक हांवें साबुदाणे घेतल्या। साबुदाणे 2-3 वेळा उदकान धुवन राती हांवें उदकान भिजत दवरलेले। 2 बटाट हांवें उकडून सोलून घेतल्या। हे बटाट आमकां किसून घालपाक जाय। बटाट असो किसून घेवपाक जाय। तातून हांव 1 हरवी मिरसांग घालता। हरवी मिरसांग हांवें बारीक कापून घेतल्या ती घालता। ओली कोथमीर बारीक चिरून घेतल्या ती घालता। भिकणा भाजून हांवें ताजी पावडर केल्या ती घालता। 3 टेबलस्पून भिकणाची पावडर घेतल्या। तातून घालता चवीपुरते मीठ। अर्धो चमचो घालता मिरचीची पावडर। मिरचीची पावडर तुमकां नाका जाल्यार स्किप केल्यार जाता। अर्धो चमचो घालता जिरें। हे सगळें आता व्यवस्थित मिक्स करून घेवपाक जाय। मिक्स करून घेता आसतना उदक घालपाक जायना। अशें सारखे मिक्स करून घेवपाक जाय। अशें कालोवन घेवपाक जाय। असो गळो करून घेवपाक जाय। हे आता आमकां थापून घेवपाक जाय। ताज्या खातीर हो हांवें कपडो घेतला कॉटनचो। कपडो घेता आसतना मातसो वलो करून घेतला। कपडो उदकान भिजोवन घेतला। ज्या सायजीचे थालीपीठ करपाक जाय त्या प्रमाणे गळो करून घेयात। हाताक थोडेशे उदक लावन घेता। अशें सारखे गोल थापून घेवपाक जाय। गॅसार हांवें तवो तापत दवरला। ताजेर हांव थोडेशे तूप घालता। तुपाच्या जाग्यार तुमकां जाय जाल्यार तेलाचो वापर केल्यार जाता। तूप तव्याक सारखे लावन घेवया। हे थालीपीठ थापून घेतला ते ताजेर घालता। अशें हळू घालून घेवपाक जाय। ताजे वयलो कपडो असो हळू काढून घेवपाक जाय। सायडीन अशें तूप सोडून घेता। हाजेर झाकण घालून थालीपीठ बरें भाजून घेवया। थालीपीठ आता परतून घेवया। दोन्ही वाटल्यान बरें भाजून घेवपाक जाय। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या। दोन्ही वाटल्यान बरें अशें भाजून घेवपाक जाय। पळयात एकदम बरें मस्त भाजप जाला। आता हांव काढून घेता। अशीच हांव आता सगळी बाकीची थालीपीठ करून घेता। साबुदाण्याचे थालीपीठ उपासाक करपाचे खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा। तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात। देव बरे करू।